गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्ताचेर आमी नव्या गोवा मराठी अकादमीचे उद्घाटन किंवा सुरवात करूया असो एक आमचेरूच बंधन घालून घेतलेलें आनी म्हाका सांगपाक आज आनंद दिसता की सगळे सोपस्कर हे पूर्ण जाल्यात आनी गोवा मराठी अकादमी जी एडवॉक कमिटी निर्माण केल्ली तीच एडवॉक कमिटी आमी फुडल्या काळा खातीर घेतल्या। सादारण तिकाच सरकारान संमती दिल्या। ह्या समितीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत आसात, उपाध्यक्ष अशोक नाईक जे पुष्पाग्रज ह्या नावान वळखले वतात। गोवा मराठी अकादमी स्थापन जाल्यामुळे फाल्यां पासून तिचर असणारो सगळो स्टाफ हो गोवा मराठी अकादमी सकयल येतलो। आज आयिल्लो आसा, फाल्यांच्यान ते प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करतले। विधिवत उद्घाटन हे केन्ना तरी फुडल्या एक म्हयन्याभरांत एक बरो साजेसो कार्यक्रम करून जातले। गोवा मराठी अकादमी ही पणजेन जरी तेचे प्रमुख कार्यालय असले तरी तिचे कार्य हे सगळ्या तालुकां पर्यंत आनी ग्रामां पर्यंत वचचे अशी सादारणपणे दृष्टी शासनाची आसा।